I have requested the police to check each and every house, everywhere, wherever there are tenants. Tenants म्हणले एक दोग जाण भशेन आसताय, migrants आसताय आनी गोंयकारूय आसताय. गोंयकार आहाय तांकां don't trouble them to give all Aadhaar card and all that. गोंयकार आहाय तांकां. तांकां एक पाट नांव register जालें आनी election card आहा बारीक आहा, because ते मागीर सगळ्यांक त्रास करूंक लागतात. All migrants जे आहाय, जे रावताय तांकां, आतां कितें जालो आहा, they come to Goa, they commit some crime and they go. There is no chance of verifying. So verify करता आसतना on the thumb impression. You can check in any other state if he has a criminal record. Now the intelligence is so high, the intelligence पडे आहा तें हितू जालो आहा, a basic, sometimes a basic name of the person, बरें correct name मेळ्ळें जाल्यार तेगे criminal record सारको computerचेर येता. So it is necessary that, it is required that and mandatory that they should verify. Although there is a rule and everybody does it, but there are a lot who have not done it. Till today, there exists, I think, you correct me if I am wrong, even 25% of the people must have not done the verification. Let's suppose 75% of that. But this 25% is very vulnerable. म्हणजे ते crime करू शकता. तेक लागून both the district collectors, panchayats, now owners of the property, सगळ्यांक should be held responsible. The administration should be held responsible. Administration, tenka, you must see that they are accountable for it. If it is not done, you have to penalize them. You have to bring a legislation which will, be very strict. Because what will happen if we don't start verifying these people and by mistake, somebody is there, in the vicinity, all senior citizens, everything, they come with a criminal mind. A person comes to do a crime, and if he can escape this route, he watches the places and he robs. Dacoities, thefts, वाढलो हा एकलागोन. There are organized crimes, organized gangs which come, operate, commit a crime and go back. But where they stay is very important. Not only Barik Garani, just chain snatcher rahle the. They were staying in posh area. Bangalore they were paying 15,000 rent. Just imagine, chain snatchers gang alote. Criminal records, and I was following up a case, and investigation hui paul ten sarko itu pinpointedly I was watching. That we located, that the police, police located them in a posh area. You will be shocked to see gated entrance, security aha. Tidule ambaison eta. Tenge kon verification kottalo, edole bangalot kon verification kotta. Very rare thing verification जातले. आज टेनेंट व्हेरिफिकेशन सारकें जायना आनी खरी खबर आसा, खरी गजाल आसा. आमचे रिसंटली डिस्कशनूय जालें हेच्या बाबतींत आनी शिवमानी एश्युरन्स दिल्लें आमी करतले म्हणून. म्हाका अशें दिसता की एक टास्क फोर्स हेका लागून आसची, जी टास्क फोर्सीन पुलीस इन्स्पेक्टर आसा, मामलेदाराचे जे अधिकारी जावं तलाटी आसा, जावं पंचायत सेक्रेटरी आसा, सरपंच आनी पंच मेंबर हांकां घेवन टास्क फोर्स तयार करपाचें आनी हेडेड बाय नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वा सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. कारण असो आसा, कारण हेजेर आयज सद्याक कशें आसा, नियंत्रण कोणाचेंच ना. कोण येता, कोण वयता, कोण रावता, कोण कितें करता, चोरयो करता, मर्डर करता, रेप करता, कोणाक कांय कळना. जेन्ना जाता तेन्नाच आमी बोवाळ घालता. सो अशें जावपाक जायना. सगळ्यांची जी रिपोर्ट आसा हो रिपोर्ट आसपाक जाय. आतां आमच्या मतदारसंघांत बसून सेम सिच्युएशन जाता. कोण येता तेच कांयच कळना. आमी पंचायतीक सांगता, पंचायतीक बसून जे रजिस्ट्रेशन मागपाक वयता अश्यो घडणुके घडल्या की ते दिना. थोडे जाण दिवपाक सोदना. जो हांकां कांय हें ना म्हटल्यार आमी हें करिना म्हणटा, ते वयतले म्हणटा, 2 दिसां रावता वयता म्हणटा. सो अशें जावपाक जायना. स्पीकर सर, खंय ना खंय तेजेर नियंत्रण येवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता असलें कितें तरी आमी एक लेजिस्लेशन जावं कितें तरी आमी रूल हाडपाक जाय, टास्क फोर्स कितें तरी इम्प्लिमेंट करपाक जाय, जे करून कंट्रोल उरतलो. इट्स अ व्हेरी गुड रेजोल्युशन, व्हेरी गुड मूव. आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हे भाड्या करून खूब दिल्ले आहा. एंड एज सेड बाय विरेश बोरकर, at 2 places these tenants, the owners, तेणी tenant verification form दिवंक जाय. एक म्हणटा ते पंचायतीक आनी एक म्हणटा ते पुलिसांक. So the best, I would give you a solution. The best would be पुलिसांक घरांनी भोंवपाचें. That would be very tedious work. Instead of that, the police inspector comes in the panchayat. The panchayat sarpanch calls the meeting of the entire body, panchayat body, and
police inspector along with the panchayat body or the municipality, whatever it is, within 15 days, because the panchayat member is a person who knows who has rented out in and out of that ward. So he'll be the best person to guide the PI concerned. Baba, ya garan yene rentak dille ha म्हणून. आणि within 15 days this can be done. Next, within another 15 days he can give the details of all the people who have given the rooms on rent, and that's how the details can go to the PI concerned. पूण म्हाका दिसता गरज आसा की जेन्ना हे भायले लोक येवन आमच्या गांवांनी आमच्या जे गांवकार आसा ते रूम जे आसा ते रेंटाक दिता तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की तेंच्यांनी कोण आयलो काय ते व्हेरिफिकेशन फॉर्म पंचायतीक आनी पुलिसांक दिवपाचें आनी एवरी टायम ते पुलीस जावं पंचायत चॅक करूंक शकना. जर कोण आयलो आनी आयज तो घरांतल्यान म्हणजे रूम सोडून दुसरो जर नवो कोण रावपाक आयलो जाल्यार ते रूम रेंटाक कोण दिता ओनर, म्हाका दिसता तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपाक जाय. आमी एवरी टायम कितें करता, कितें क्रायम जालो आनी कितें जालें काय आमी पुलिसांक हात दाखयता, पूण एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन म्हाका दिसता इक्वली आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की आमी हे कोण नवो रुमान कोण रावपाक आयलो काय आमी ते व्हेरिफिकेशन फॉर्म दिवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता एक कितें तरी कायदो हाडपाचो गरज आसा की एक विदीन 2 days or 4 days वॉट एवर टायम, स्टिप्युलेटेड टायम, तो जर ओनर ऑफ द रूम ते व्हरून व्हेरिफिकेशन फॉर्म दिना जाल्यार ताका कितें तरी फायन जावं ताका कितें तरी एक स्पेशल हें आसपाक जाय, फायन पडपाक जाय. Is to see that everybody who stays in rented rooms or who comes to Goa, like in the hotels in the past, you could just write your name, sign and you could enter. But compulsory now you have to give a proof of identity, either your Aadhaar card or election card or a passport, so that it is recorded. They remove a print, keep it, because they are accountable. They are accountable that, yes, that if something happens, that if they are not got, they are arrested. On a similar line, Speaker sir, the rooms, je bhadyak dita, whether they are legal, illegal, I will not speak on that. But I think accountability has to be there, and every person who has given his or her room on rent has to be responsible to take all this within a period of few days. Ani na jale Speaker sir, they should be fined or they should be imprisonment. This is, I think, the rule of the law. I mean, kite tari karpak jay, so that sincerely te जावपाक जाय. नाल्यार आमी पळयता की every time we speak आणि हे फुडें वचना. I think CM is very well assured. He knows that he is going to do, and I am sure that he will find a solution. आणि तेजे खातीर ज्यो गोष्टी करपाक जाय CMान करचे, कित्याक आज आमी पळयता की खूब कडेन खुबश्यो गोष्टी आमचे गोंयकाराचे म्हणजे खंय तरी प्रॉपर्टी जावं ओ मर्डर जावं नाल्यार आनी कितें जावं हें मागीर ट्रेस जायना स्पीकर सर. आनी तेजे खातीर हे टेनन्सी जे आसा, जशें CMान सांगला, PWD लास्ट टायम आसतना जे टेनंटेड रूम आसा आनी उदक जेन्ना यूज करता तांकां एक रुमा फाटल्यान 300 रुपया लायला, सो दॅट इट कम्स टू, बिकॉज इट इज अ कमर्शियल यूज. 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, 6,000 रुपया, 3,000 रुपया रेंट घेता आनी ताका कांयच हें करना. केन्ना केन्ना एग्रीमेंटूय करना स्पीकर सर, कित्याक एग्रीमेंट करनासतना लोक रावता. आय थिंक एवरीथींग हॅज टू बी प्रोसेस. एग्रीमेंट करपाक जाय, इट शूड हॅव प्रॉपर सगळें बायंडींग आसपाक जाय, बिकॉज कितें जाता सर, इट इज अ लॉस टू रेवेन्यू ऑफ द म्युनिसिपालिटी आनी पंचायत ऑल्सो, कित्याक 1 म्हयन्याचें भाडें तांकां दिवपाक जाय. सो हे सगळें करता तेन्ना वॉट एवर रिजन्स, मेन मुद्दो जो आसा, that we should see that the security of the people of Goa and Goans is protected by taking this into action. So Alex Lawrence move केला त्या सपोर्ट करता आनी very important resolution, कित्याक आतां ह्यो केसीस ह्यो टॅनंट सगळे विलेजीन जाल्ल्या. पयलीं कोण जालें टॅनंट एक रूम काडून दितालो, आतां आमची विलेजी आमी चयलो एकूय प्लॉट कितलेशे रूम काडून दिले. आनी वर्स्ट थिंग जाल्लें कितें, दिसाचो कोण दिसती पडना, रातचे 9 जाले म्हणटा ते रुमान दिसती पण सकाळी 6 जाता म्हणटा ती कोण आसना. सो कोण येता कोण वयता कोणाक खबर आसना. म्हाका हें रेजोल्युशन पास करचें. हांव सपोर्ट करता जें प्रायवेट रेजोल्युशन बील आमच्या कलिगान हाडलां, इलेक्शन रिजनल. स्पीकर सर, जे टेनंट जे व्हेरिफिकेशन जे आमचे करतालीं कॉन्स्टिट्युन्सीन जावपाक जाय, कित्याक आमचे जी मेजर जे आमचे IDC जी वेर्ना आसा, तशेंच सांकवाडे वेर्ना IDC आसा हांगासर, आनी ज्वारीनगर जे आसा तो आमचो आवटसायडर जाय तो आमचो लोक आसा. हांगासर आमकां भरपूर प्रॉब्लम जाता, कित्याक हें व्हेरिफिकेशन मास जावपाक जाय, कित्याक हे सगळे जे आमचे पंच जावं सरपंच हाका घेवन जे पुलिशेक घेवन हें व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय. कित्याक हांगासर जायते
गँग रेप जावं बाकीचे कितें क्रायम बी जाता हांव मागतां जाता तितले बेगीन हें व्हेरिफिकेशन. काल हांव 2 दिसां पयलीं हांव जुवारीनगर आउटपोस्टार गेल्लो आनी तेन्ना आउटपोस्टार वचून हांवें पुलिशेक विचारलें व्हेरिफिकेशन तुमी करता काय म्हणून. तो म्हणपाक लागलो आमी करता पूण तेन्नाच 2 जाण कोण व्हेरिफिकेशनाक येयल्लीं ती म्हणपाक लागली येता म्हूण जावपाक जाय न्हू, घरा कडेन वचोन तिका व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय आनी हें करून दिवचें म्हणून हांव मागतां. जे आयज आमच्या कलिकान अलेक्स नी प्रायवेट रेजोल्युशन मांडलेलें आसा कारण खूब बरें आसा, खूब बरें दिसता. कित्याक आयज जे पेडण्या सारके गांवांत खुबशे आमचे लेबर्स रावतात जाल्यार हांवेनूय बी हें केल्लें कितें पुलिसांकूय त्या टायमार जे लेबर्स आहा पळय तेंचे व्हेरीफाय करचे आनी तांकां कार्ड करचें म्हणून. ताका लागून म्हाका दिसता जे पळय पंचायतीकूय कॉन्फिडन्सान घेवन आनी तशेंच मेंबर्स तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन कित्याक हें काम करपाची खूब गरज आहा. कित्याक हालींच एकदां आमच्या पेडण्यानूय इन्सिडंट जाल्लो, आमचो एक बरो भाव ताका मर्डर केल्ली तेची. अशेंच भायले लेबर येवन ते लोकांच्या हितून रावन मागीर आमच्या सगळे पेडण्याचे आमचे ड्रायव्हर्स आनी तेंच्यांनी ताका धरून कसो तरी दिलो. पूण अशें इन्सिडंट फुडें घडचें न्हू, ताका लागून हांव हे रेजोल्युशनाक सपोर्ट करता आनी जाता तितली बरी एक्शन घेवची हेजी. जे टेनंट जेन्ना आमच्या घरांनी रावपाक येता, आमचे लोक गोंयचे सादे लोक आनीक चडशे आमचे गोंयान भाड्याक दोत्ता आनी जियेता. थोडे लोक फकत तेजेरूच जियेता. आनी जाता कितें जेन्ना एक टेनंट येता रावपाक तेच्या घरांनी, ते जे एग्रीमेंट करता एक पाट कसोय एग्रीमेंट करता आनी मागीर 11 मंथ्साचो करता आनी मागीर कितें जाता ते मागीर भायर सरपाक त्रास करता आनी आमचे लोक त्रासान पडटा. ताका लागून गोवोरमेंटान कितें एक स्ट्रिक्ट कायदो काडूंक जायो की जेन्ना एक मनीस एकल्या कडेन एग्रीमेंट करता आनी 11 म्हयने तो रावता आनी जावं ताका नाका ओनरान रावलोलो जाल्यार ताका काडपाक गोवोरमेंटान स्ट्रिक्ट कायदो हाडूंक जायो. एक जावं कलेक्टराक जावं कोणाक इनवॉल्व करून ताका आनी चान्स पडोवंक उपकारना कोर्टान हो स्टे हाड आनी तूं जाणा जेन्ना कोर्टान गेले जाल्यार 20 वर्सां केस चलता आनी आमचे लोक त्रासान पडोवंक उपकारना. ताका लागून इम्पॉर्टंट एक कायदो असो जावंक जायो की एक फॉर्मेट आसूंक जाय, एक एग्रीमेंट करपाचें फॉर्मेट. ते फॉर्मेटा प्रमाणे जेन्ना एका भावा कडेन तेणें एग्रीमेंट केलो आनी फाल्यां दुसऱ्या भावान ताका सांगलो राव, ज्या मनशा कडेन एग्रीमेंट केला त्याच मनशाचें आयकोपाचें आनी ताका काडपाचो आनी ताका टायम बाद दिवप ना. अशें भायल्या गांवांत दुसरे कडेन अशें चलता. जेन्ना भाड्याक रावता लोक फ्रिली भाड्याक दिता. आतां हिंगासर लोक भिता भाड्याक दवरपाक, तेंची फ्लॅटां आसता, थोडे आपल्याची ओन फ्लॅटां भाड्याक दिवन सोय भितर भोंवता. आपणाक एक पाट हुमटेनी बार रावता लोक थोडे पयशे नासलेल्या कारणाक लागून. ताका लागून व्हडले मनीस आमचे त्रासान पडलेल्या गोंयान हे सगल्याक अशें गोंयान आख्खे खूब कडेन हें घडटा. ते घडोवंक दिवंक उपकारना. एक फॉर्मेट रेडी करपाचें गोवोरमेंटान हें मातशें सिरियस घेवंक जाय सीएमांनी आनीक हे आमच्या लोकांक सगल्यांक सांबाळूंक जाय. आनी बऱ्याच जाणांनी म्हणजे आपल्या घरांत रुमांक भाड्याक दवरल्या उपरांत ज्यो समस्या क्रिएट जाता त्यो वेगवेगळ्यो आसा. ताजेर सगळ्या जाणांनी वेगवेगळे विशय मांडले. हो प्रॉब्लेम त्याय फॅमिलीक जावं शकता, शेजाराच्या फॅमिलीक जावं शकता आनी इन लाँग रन तो स्टेटी गांवाक आनी परत आसा तसो डिस्ट्रिक्ट आनी स्टेटीकूय जावपाक शकता. पण ताकाच लागून स्पीकर सर, एक्चुअली खरें म्हटल्यार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हॅव प्रोमुलगेटेड द नोटिफिकेशन अंडर द सेक्शन 163 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जी नवीन 2023 BNSS either section of 144 of the CRPC to make the mandatory on a landlord to provide the details of the tenant and who are occupying these premises. Further, under 223 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, section 188 of IPC, there is a punitive action for non-adherence to the promulgative provided and the complaint is made by an authority and who is promulgated to this notification. पण हे सगळें जाल्या उपरांत सुद्दां स्पीकर सर आमच्या लक्षान आयलां की लोकांक कितलेय जरी म्हटलें आसत जाल्यार लोक रजिस्ट्रेशन करून घेयना. जो मनीस आसा तेजे आपल्या कडेन प्रूफ कांयच दवरून घेयना. तो खंयसून आयला हेंय पळयना. फाटल्या दिसांनी व्हेरीफाय करता आसतना म्हणजे वेगवेगळ्यो स्लम्स, वेगवेगळ्यो बस्ती हें करता आसतना थोड्या जाणां कडेन कांयच ID प्रूफ मेळोंक नाशिल्लो. ताज्या उपरांत मागीर तेंच्यांनी आपले ID प्रूफ प्रोवायड केले. पुलीस टायम टू टायम हे व्हेरिफिकेशन करपा खातीर सेक्शन 144 लावचें पडटा आनी सेक्शन 144 लावन
मागीर तांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन करचें पडटा म्हणजे कलेक्टराक पयलीं ऑर्डर काडची पडटा आनी कलेक्टरान ऑर्डर काडल्या उपरांत त्या कंप्लिटली त्या डिस्ट्रिक्टान व्हेरिफिकेशन सुरवात जाता आणि व्हेरिफिकेशन सुरवात जाल्या उपरांत परत मागीर 144 ऑर्डर कित्याक काडला किंवा एकदां जर ती मिस जाली जाल्यार परत तेंचें व्हेरिफिकेशन करूंक मेळना कायद्यान ह्यो सगळ्यो गजाली आसा हे सगळें कन्सिडर्ड करून म्हणजे गव्हर्मेंट इज कमिंग अप वीथ द बील द गोवा व्हेरिफिकेशन ऑफ द टेनंट बील 2024 वीच इज प्रेजेंटली अंडर द एग्जामिनेशन सुरू आसा आनी कमिंग असेंब्लीकूच आमी तें बील इंट्रोड्यूस करता जेणे करून तितून एक 2-3 क्लॉजूय घातलेले ते हांवें डिलीट करपाक म्हणजे लोकांक भंय आसचो फायन पडटली हेजी तितकी ताकीद आसची म्हणजे गोंयकार तो भितर पडत जाल्यार परत आमकांच कितें म्हणूंक म्हणून ताका एक ना कोणूय वगीत दवरलो जाल्यार 10,000 रुपया तरी फायन पडोंक जाय बेस्ट व्हेरिफिकेशनाक कांयच ना सिंपल कोणाक जर दवरूंक जाय जाल्यार ताकाच सांगतो तूं पुलीस स्टेशनाचेर चल तुजो व्हेरिफिकेशन रिपोर्ट थंय दी आनी एक कॉपी घेवन आपल्याक यो पुलीस व्हेरिफिकेशन फॉर्म भरतले आनी ताजीच झेरॉक्स मारून दितले ते हाडून जर सिंपली आमकां त्या टेनंट म्हणजे घर मालका कडेन जर दिली जाल्यार सुद्दां डॅट इज इनफ मागीर तेच्यान दवरूं येता कारण तो पुलीस व्हेरीफायड आसा म्हणून ते दवरले जाल्यार एट इज अ सेफ्टी वी आर ऑल्सो म्हणजे हांवें पयर सांगलें तशें लेबर कार्ड इश्यू करपाकूय सुरू केला आमी विजिटर कनेक्ट सारकेलो हे करपाकूय सुरवात करता जेणे करून एक विजिलन्स जे आसा पळय न्ही हें सगळ्या अशा पद्दतीन म्हणजे ट्युरिस्ट म्हणून कोण हांगा येता लेबर म्हणून कोण येता थोडे जाण चोरपाक म्हणूनच येतात म्हणजे ठरोवन आमी पळयता की गोंयांत तशें सुशेगाद आसा म्हणूनय थोडे जाण ह्याच विचारांनी हांगासर येवपाक शकता हे सगळे विचार करून कारण डे टू डे मायग्रंट लेबर फोर्स हो गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडटा कारणां वेगवेगळीं त्या कारणान हांव वचना कारण आमी जर पळयत सगळ्यांक खबर आसा की कित्याक येतात आनी कशा पद्दतीन येता हें खबर आहा बट ताजेरूय ओवरकम करपा खातीर आमी काम करपाक जाय गव्हर्मेंट आपल्या लेवलाचेर स्किल्ड मॅनपावर किंवा आमी जाका म्हणटा की आमी काम कशें म्हणजे वर्क कल्चर कसो डेवलप जावचो गोंयचे भुरगे कशा पद्दतीन कारण शेवटी ह्या इंडस्ट्री आनी बाकीच्यांनी जर त्या पद्दतीत कामाक गोंयचे भुरगे गेले जाल्यार ऑटोमॅटिकली भायले म्हणून टुरिजमान सुद्दां गोंयचे भुरगे येवपाक जाय म्हणून आमी नवीन हॉस्पिटॅलिटी सॅक्टर ITआयच इंट्रोड्यूस केलो पयलीं सगळ्या हॉटेलांनी जर मॅक्झिमम पळयत जाल्यार सगळे म्हणजे नॉर्थ इस्ट सायडींतले भुरगे खूब मोठ्या प्रमाणांत कामाक येताले डॅट इज एक्चुली द वायट कॉलर जॉब तसो पळोवन इट इज नॉट अ लेबर ओरिएंटेड वर्क त्या कामाक सुद्दां आतां आमी हॉस्पिटॅलिटी ITआय इन हॉस्पिटॅलिटी नवीन कोर्स इंट्रोड्यूस केला 6 म्हयने फक्त थेरी 10वी शिकलेल्या भुरग्यांच्यान सुद्दां वचूं येता 6 म्हयने ताका ट्रेनींग दितले हॉटेलांनी आनी दे एंगेज 100% तांच्यांनी म्हटलां की सगळे भुरगे जितके ट्रेन जाता तितक्या भुरग्यांक आमीच एब्जॉर्ब करून घेता वीथ गूड सॅलरी ते अशे वेगवेगळे प्रयत्न स्पिकर सर आमच्या कडल्यान सुरू आसा बट वी आर कमिंग अप वीथ अ बील हें सगळें जरी म्हटलें जाल्यार हो बील जें आसा पळय न्ही हेजी गरज आसा हे आमी हाडटा दीस इज अ हाय टायम कारण हाज्या फुडें आनी अशा पद्दतीचे आमकां चड मोठ्या प्रमाणांत जे येता ते व्हेरीफायड जावनूच दवरचें पडटलें म्हणजे गोवा व्हेरिफिकेशन ऑफ द टेनंट बील 2024 आमी इंट्रोड्यूस करता हें कन्सिडर्ड करून म्हाका दिसता बाब एलेक्स रेजिनाल्ड हाणें फाटीं घेवचो जेणे करून आमी ताका इंट्रोड्यूस करता